नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. आयरिश टुरिस्टाचो खून आनी बलात्काराचे केशींत आरोपी विकट भगताक जल्मठेप. मडगांव जिल्लो सेशन कोर्टान ख्यास्त फार्मायली. 13 मार्च 2017 विकट भगतान आयरिश टुरिस्टाचेर बलात्कार आनी उपरांत खून केल्ल्याचे प्रकरण. खेरीज पुरावे ना केले म्हूण ताचेर आरोप सिद्ध. The Margao District and Sessions Court has awarded the convict Vikat Bhagat life sentence on 2 counts. He has been given life sentence for rape and also for the murder. But both the life sentences will run concurrently. He has also been awarded 3 years imprisonment for destruction of evidence in this matter. Order is given in favor of the prosecution, that is life, and the fine is given. We are waiting for the order copy. We'll get the details immediately. But whatever I heard that life for 302 also and 376 also. Yes, 302 and 376. Also destruction of evidence is there. So 3 years for this. Okay. What is your reaction on this judgment? Reaction is a satisfaction feeling after doing a very hard work with discipline and dedication. This is the most important sentence here. Is rigorous imprisonment for life, which is natural life. So the sentences for 2 years for destruction of evidence, they don't really carry so much weight as this particular sentence. And to my understanding, the family is really looking for closure. There is justice being done. I would like to say here that this trial has taken about 8 years, and because there was no witness, he had taken her into the forest and committed these crimes. It was a difficult task for the prosecution to put the circumstantial evidence together to convince the court beyond reasonable doubt about his conviction. If this is the way we move forward, Goa would be safer. We have instructions to file a criminal appeal. We'll take it to the High Court. And what about the set-off? No, set-off, I have not actually read the order. The operative part was that he was convicted for 376, 302, and life imprisonment was given. So that was for point of sentence. With Vivek Prabhu, Mukesh Kumar for Prudent. आदलो आमदार लव मामलेदाराचो विसरा फॉरेन्सिक तपासणेक बेंगळूर धाडला. गोंय आनी कर्नाटकाचे पुलीस विसरा रिपोर्टाक रावल्यात. गोंयचो DGP रिपोर्ट घेता. खुनाची वैजकी लिंक विसरा रिपोर्टाचेर स्पश्ट जातली. बेळगांव खडे बाजारांतलो आरोपी रिक्षावालो सनदीक 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी. ताणें लवूक मारबडय केल्ली. फोंडाचे माजी आमदार लव मामलेदाराक जेन्ना शेनवारा एका किरकोळ कारणा खातीर झगडी जावन तुमी फाटलो इन्सिडंट सगळो पयलो आसतलो की इन्सिडंट असो जाल्लो. परत तुमकां सांगता की लव मामलेदाराची जी गाडी आसली ती खंय तरी वाटेक तांकां एका कॅब रिक्षाक लागलेली. तेज्या खातीर तो पाठलाग करीत लव मामलेदार ज्या जाग्यार पावला थंयसर खंय तरी तेंच्या मदीं वाद जालो. वाद जावन जेन्ना CCTV फुटेजीन पळयता आमी की लव मामलेदार वयर चोडत येता आनी ते CCTVन तांकां एक खंय तरी एटॅकाचें अशें दिसता. एटॅक येयलो आनी थंयसरल्यान ताका शिफ्ट करून हॉस्पिटलान ताका डिक्लेअर्ड डेड म्हणून येयल्लो. तेन्नाच मागीर बेळगांव पुलिसांनी खंय तरी जो मेन कॅब ड्रायव्हर आसा ताका अरेस्ट केल्लो. कित्याक थंयसरच्या CCTV फुटेजीन दिसता जाल्यार तेंच्या मदीं हातपायी जाल्ली म्हणून तेजेर आतां मर्डर केस FIR रजिस्टर जाला. तो एक्यूज तेजें नांव आसा आमीर सुहेल सनदी. हो 24 वर्साचो भुरगो. ताका बेळगांव पुलिसेन अरेस्ट केला आनी ताका कोर्टाक मुखार व्हरून दवरून ताका 14 दिसाची जी ज्युडिशियल कस्टडी ही ताका मेळयली आसा आनी तो सद्याक थंयसरल्या जेलीन तो आतां आसा. मजगती आदलो आमदार लवूचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट खंय बंगळुरात तपासणेक धाडला. रिपोर्ट आयल्या उपरांत खंय खरें कारण स्पश्ट जातलें. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. कोलवाच्या एका हॉटेलांत भांगराच्यो वस्ती चोरिल्ल्या खातीर कोलवा पुलिशेन उडपीच्या कसिमाक अटक केल्या. कसिमान खंय सुमार 10 लाख रुपयांच्यो भांगरा वस्ती चोरल्यो. पुलिशेन कसिमान चोरिल्ली एक सरपळी, एक हार, 4 चुडयो, कानांतली कुंडी आनी 2 आंगठ्यो ताब्यात घेतल्यात. कसिमान ह्याच हॉटेलांत ह्यान आदीं बरेच फावट चोरी केल्ल्याचेय कबुली दिल्या.
Kolba police has arrested accused Qasim, son of Fayaz, a resident of Udupi, Karnataka, for allegedly committing theft of gold ornaments valued approximately 10 lakh rupees from a hotel at Kolba. After the arrest, Qasim has confessed that he had committed similar offences from the same hotel in the past also. After this disclosure, he also confessed that he has parked all the stolen property with one of his friends in Karnataka, and on the basis of information provided by him, police also found his friend and recovered all the stolen items. Police has also issued notice to his friends to remain present before the investigation officer for further investigation in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकम्युनिकेशन नेम 2024 मोडले म्हूण लायटीच्या खात्याची आनीक 10 टेलिकॉम कंपन्यांचेर कारवाय. 21 कोटी मायज फायनीची नोटीस. बरोबर दर एकल्यान खंय 18% GST भरचो पडटलो. आनीकूय कंपन्यो आसात. आंकडो खंय 50 कोटींक तेंकूं येता. वीज खात्यान टेलिकॉम कंपन्यांचेर कारवाई केल्या. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकम्युनिकेशन नियम 2024चे उल्लंघन केला म्हणून 10 कंपन्यांक 21 कोटी फायन मारल्या आणि 206 केबल ऑपरेटरांक नोटीस काडटले. म्हणजे ते म्हणटा रेग्युलरायज कर. तांणी आमचे कडल्यान परमिशन घेवंक ना, सर्वे ना, स्टेबिलिटी ना, कलर कोडिंग ना, कांय ना, आनी ते बंचिंग बांदलेले आसा. सो तांकां आमी सांगलें तुमी काडा आनी एका कलर कोडान घाला म्हणून. तांणी घालूंक नाका. सो आमी एज पर तांणी 5 वर्सां आमकां लायसन्स फी पे करूंक ना आनी आमच्या डॅमेज जाल्या तेजें आमी कंपन्सेशन मागलां. म्हणजे ओल्ड पोलार न्यू पोलार तांकां लागून आमकां सोडूंकूय ना आनी ते सगळें कंपन्सेशन घातलें. पेनल्टी सेपरेट घातले. ती तांकां सांगलें कित्याक 15 दिसांनी तुमी बाय शूड नॉट बी. नाजाल्यार ताणें काडूंक जाय आशिल्ली नोटीस घातल्या. ताणें तें काडूंक ना. काडून ताणें नवो प्रोसेस स्टार्ट करपाचो. म्हणजे नवे केबल घालपाक कसले कलराचे तो घालूंक ना. सध्या तुम्ही 10-12 जाणांक हें काडलें आसता न्ही चौकशी? काडत आसता. ते चालूच आसता. ते डेली 10-12 सगळें एकदम जायना न्ही. सो IT डिपार्टमेंटान सगळी एप्लिकेशनां म्हजे कडेन धाडल्या. किती आसतली काडल्या दिवशी टोटल किती आसतली? 206 पेंडींग आहा सध्या. कोणें रिवर्ट बॅक कोणें करूंक ना आनी कोणें काडूंकूय ना. रिवर्ट बॅक मागीर पयलीं काडचें पडलें न्ही. नाल्यार आनी ते खंय वता तातूंत थोडे तरी पे. ताणें रिसीट दाखयलें ते म्हणपाक थोड्यांनी पे केला. सो हांवें म्हणलें रिसीट धाड ते मायनस करतले. TV केबल ऑपरेटर सगळ्यांचे एकूच न्ही. पात्रांव कोणाक 300 रुपया पर पोल दी आनी काड. कोणाचे कितले जाला तितले हांवें तांकां फायन घातला. ते शूड नाल्यार आमचे कडेन कितें ताजे कडेन रिसीट हाड वी कॅन एक्शन केन्ना चालू जातलें काडपाचें? एक्शन चालू केलें ताणें. केलें चालू तुमी? करचेंच पडटलें एक्शन. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. अर्थसंकल्पी अधिवेशनांत फकत 9 प्रस्न विचारूंक शकलो. फुडल्या अधिवेशनांत लोकांक मेळोवन आनी केंद्रीय कचेऱ्यांनी भेटी दिवन विशय समजून घेवन इश्यू काडटलो. राज्यसभेचो खासदार तानावडे उलयला. गोंय सोलापूर रेल्वे सुरू करूंक खंय यत्न. प्रोजेक्टाची कामां चलतना खंय लोकांक मातसो त्रास जातलो. लोकांनी पाशेस काडचे. एखादें जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट आमी करता त्या वेळाचेर डेफिनेटली त्रास हो जाताच. पण एकदा एखादो प्रोजेक्ट पुढे जेन्ना जाता तेन्ना खऱ्या अर्थान कितें फायदो हो तेन्ना कळटा. आनी कितें आसता की एखादें नवीन एखादें खंय करपाक बरें. पण एखादें आमी पळयतात की आमी जर आमचें घर जर समजा रिनोवेट करतले आसत जाल्यार तें करतना खूब त्रास जाता. नवीन मानप बरें कारण थंय रावत ना आमी. त्यामुळे नवीन करपाक इजी. त्यामुळे एखाद्या सिटीन जेन्ना डेव्हलपमेंट करता तेन्ना ताचो डेफिनेटली त्रास हो त्या भागान रावपी जाता. इट इज अ पेशन्स. हांव अशें म्हणटा की तांकां त्रास डेफिनेटली त्रास जाता. सोलापूरच्या गाडीची मागणी केल्या कारण ती पयलीं आशिल्ली पण सगळे 1990च्या संदर्भात मागीर ती बंद जाली. त्यामुळे ताचो डिमांड खूब लोकांचो आशिल्लो की बऱ्याच जाणांक हांगाल्यान जर ती करंट सोलापूर जर गोवा सोलापूर जर गेलो वास्को सोलापूर जाल्यार थंयच्यान वेगवेगळी 3 क्षेत्रां जीं आसा गाणगापूर आसत पंढरपूर आसत ह्या भागा भितर ताचो फायदो जाता म्हणून ताची मागणी केली. ते स्पेशल मेन्शन करतले तांकां एक परत आमकां लेटर बरोवचें पडटा. तें फॉलोअप करचें पडटा. जाल्यार हातूंतल्यान ह्या वेळाचेर केवळ 9 प्रश्न आयले कारण हे शॉर्ट टर्म 7 दिसांचे एक्च्युअल प्रश्न विचारपाचे आशिल्ले. पण आता येणाऱ्या दिसांनी जे हें आसा अधिवेशन आसा तेजेर मॅक्झिमम प्रश्न आनी हांवें सदांच वेगवेगळे हांचे कडेन हांव उलयतां आनी हांवें थारायलां की प्रत्येक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी ऑफिसां आसा किंवा ती हांचो विजीट करप. हांवें 1-2-3 कडेन हांवें सुरवातूय केली. येणाऱ्या दिसांनी हांवें थारायलें आसा की वेगवेगळी सरकार केंद्र सरकारची खूब आस्थापनां गोंयांत आसा
आणि त्यामुळे बाकीच्या हातून वचून कारण तू जोपर्यंत ती वचना तोपर्यंत तुका लक्षात येना आणि त्यामुळे ते वयता तशें तें काडून जाय कारण आयुष हॉस्पिटल हांवें आयकलें हांव केन्ना वचूं नाशिल्लो पूण हांवें पूर्ण हाफडे वचून हांवें जेन्ना विजीट करता लक्षात आयलें की बऱ्या तरेचें रिसर्च सेंटर आसा आनी मागीर हांवें म्हाकाय विजीट करपाक हांवें स्वता थंय वचून आयलो. तुवें पेट्रोल पंपा लागीं एका 4 व्हिलर आनी एका 2 व्हिलरी मदीं फेटल एक्सिडंट. मंगळारा सकाळीं जाल्ल्या ह्या एक्सिडंटात दुचाकी चालक आगताक सोंपलो. पुलीस घडणूक थळार पावल्यात. तपास चल्ला. मयेच्या दुर्वा शिरगांवकाराचो 5वो जल्मदीस बुधवारा एका आगळे वेगळे तरेन मनयलो. भारतीय संस्कृती दाखोवपी ह्या जल्मदिसाचें खाशेलेपण म्हळ्यार तो कितें प्रमाण मनयलो. मयेच्या पंचायत हॉलांत जाल्ल्या कार्यावळीत ढोल ताशांचें वाजप, सभाघरांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवाडाचो देखावो, मराठा राजदरबारा सारकी सजावट इतलेंच न्हय जाल्यार हिंदू देवी देवतांच्या आनी शिवचरित्राचेर आदारून प्रश्नमंजुशा आनी वेगवेगळ्या खेळांचें आयोजन लेगीत केल्लें. अशा एका वेगळ्या पद्दतीचो मात भारतीय संस्कृताय दाखोवपी हो जल्मदीस सुवाळो. अंदूचो डी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज 24 ते 28 फेब्रेर कला अकादमीत. अंदूची 14वी आवृत्ती 24 तारखेर फेस्टिवलाचें उक्तावण. कला संस्कृती मंत्री गोविंद मिडिया कडेन उलयलो. गौर गोपाल दास, अलका सरोगी, निवेदिता भिडे, आदित्य गुप्ता आनी अभिलाष टोनी फेस्टिवलांत उलोवपी. 14th Didi Kosambi Festival is going to be started from 24th February to 28th February 2025 at Kala Academy Goa. Didi Kosambi Festival हो आमच्या गोंयांतलो एक नामवंत असो महोत्सव आणि म्हज्या डिपार्टमेंटाचो एक फ्लॅगशीप प्रोग्राम. आणि ह्या फेस्टिवला खातीर अनेक असे इंटेलेक्च्युअल्स जे आसात, स्टुडंट्स जे आसात, ते आतुरतेन वाट पळयता. 14th Didi Kosambi Festival of Ideas 2025 हेका अंदू वर्साचे लेक्चर स्पीकर जे आसात ते 24th गौर गोपाल दास, मॉन्क, लायफ कोच अँड मोटिवेशनल स्पीकर म्हणजे जी जनगणना आसात ते आपले ह्या महोत्सवाचे उद्घाटन करतले. दुसरो अलका सरोगी, प्रॉमिनंट नॉवेलिस्ट आणि देशांतली एक हिंदी ऑथर. तिसरे आमचे व्याख्यान जे आसात ते पद्मा श्री निवेदिता भिडे.
ताजे बोल 26 आदित्य गुप्ता एक एंटरप्रेनर एडवेंचर ऑथर डिझायनर अँड फोटोग्राफर व 7 लाईफ लेसन्स फ्रॉम एव्हरेस्ट ह्या विशयाचेर व्याख्यान करतलो. आणि 28 तारखेक अभिलाष टोनी कमांडर नेवल ऑफिसर एव्हिएटर अँड चॅम्पियन यॉर्ट्समॅन सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड ह्या विशयाचेर आपले व्याख्यान सादर करतले. हो जो डी कोसंबे दामोदर धर्मानंद कोसंबे हेजे नाव आज जगान परजळलेलें आसात. आमकांय गोंयकार येनातन अभिमान आसा आणि ताज्याच नांवान आजची ही सिरीज आमी 24 ते 28 तारीख पर्यंत आज ठरलेली आसात. सगळ्यांनी मुजरत येवचें अशें सगळ्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांक आणि मानेस्तांक आपोवचें. 6 मार्च ते 2 एप्रिल मजगती गोवा प्रिमियर लिगाचे सोमारा ऑक्शन. दिपराज गांवकाराक 56,000 पॉयंट्सांक जिनो क्लबान घेतलो. साळगांवकार क्लबान 37,000 पॉयंट्सांनी स्नेहल कवठणकाराक घेतलो. सोमारा 45 प्लेयरांचे ऑक्शन. GPLाक 6 टिमी आसात. गोवा प्रिमियर लीग आमचो एक प्रिमियर टॉर्नामेंट गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो. भितून आयज ऑक्शन जालें. तातूंत दिपराज गांवकर आमचो रणजी प्लेयर 56,000 पॉयंट्स ताका मेळ्ळे. मागीर सेकंड स्नेहल कवठणकर 37,000 पॉयंट्स. सुयश प्रभुदेसाय 37,000 पॉयंट्स. दर्शन मिसाल 35,000 पॉयंट्स. अजान तोटा 33,000 पॉयंट्स आणि कश्यप बकले 32,000 पॉयंट्स. हे आमचे मॅक्झिमम सोल्ड जाला. तशेंच मोहित रेडकर 24,000 पॉयंट्स हांकां मेळ्ळेले आसा. सो हातून आमचे 6 टिमी आसा. सो लास्ट इयर सुद्दां आसलेले हे 6 टिमी पार्टिसिपेट जाल्ले. भितून मानस पेंजीम जिमखाना, प्रायोरिटी कन्स्ट्रक्शन MCC, सालगांवकर स्पोर्ट्स क्लब, चौगुले स्पोर्ट्स क्लब, डेझर्ट अँड मोर जिनो स्पोर्ट्स क्लब अँड डेम्पो क्रिकेट क्लब. हे टॉर्नामेंट आमचो मल्टी डेज आसतलो आणि राउंड रॉबिन आसतले आणि टॉप टीम विल बी इन द फायनल्स. आणि हे आमचे सगळे मॅचीस जातले. देर आर 5 वेन्यूज आसा. एक पर्वरीम आमचो पर्वरीम ग्राउंड, दुसरो पेंजीम जिमखाना ग्राउंड, तिसरो चिकालीम ग्राउंड, चवथो सांगेम ग्राउंड आणि 5वो MCC ग्राउंड. सो टोटल असे 5 जाग्याचे ते मॅचीस जातले. टोटल आयज 45 प्लेयरांचे ऑप्शन्स आसलेले. सो तांचे भितून तांकां आमी दिला 3 प्लेयर आउटस्टेशन खेळोवपाक शकता. आणि मागीर उरलेले प्लेयर तांकां आमी ऑप्शनूच दिल्या. अंडर-19 कोण A डिव्हिजन खेळलेल्या दे ऑल्सो कॅन टेक देम एज अ प्रिमियराक खेळलेले आसा. आणि तांकां एक आमी लोकल प्लेयर दवरला तेंच्यांनी कोणाकूय घेवपाक शकता तेंच्यांनी. सो एक 15ची अशी टीम तांकां करपाक दिला. नॉर्मली आमचो हो टॉर्नामेंट जातलो 6 मार्चासून चालू जातलो. आणि राउंड रॉबिन तुमकां आतां सांगला राउंड रॉबिन मॅचीस आसतले. लास्ट मॅच आसतली ती 31 फर्स्ट आणि 2nd हातूंत 3 डेज तो मल्टी डेज टॉर्नामेंट. आणि हितून हायलायट्स म्हणजे कितें हो टॉर्नामेंट आमकां व्हेरी प्रिमियर टॉर्नामेंट कित्याक बेस्ड ऑन दीस परफॉर्मन्स आमचे रणजी ट्रॉफीचे प्रोबेबल सिलेक्ट जाता. सो ताचे खातीर हे टॉर्नामेंट आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा. सांकवाळच्या थळाव्यांची पंचायत सचिव, सरपंच आणि सत्ताधारी पंचा आड संचालका कडेन कागाळ. सरपंच आणि हेर सत्ताधारी पंच करप्ट म्हूण आरोप. सरपंच, सचिव आणि हेर पंच खंय फंडाचो दुरुपेग करतात. पंच तुळशीदास नायक उलयलो. has been done by a ग्रामसेवक who is illegally sitting there. हो ग्रामसेवक ऑरविल क्लिंटन वालिस आणि त्याचो डेप्युटी सरपंच जो पळय आसा तो डेरिक वालिस. सो तेका लागून आमी आज हो कंप्लेंट घेवन येयल्या. मास्टर रोलाचेर प्रत्येक मिटिंगेक मिनिमम 25 लाखाची बिलां पास करता. 25 लाख आणि 5,000 खंय ते पळयात लेस देन 5 लाख. सो म्हणटकीर हे रॅम्पंट करप्शन चल्लेलें आसा इन कन्वेन्स वीथ हो पळय डेरिक वालिस आसा आणि गिरीश पिल्ले. मिटींग फक्त 3 मिनटां चल्ल्या. 300 एजेंडा आशिल्ले. 3 मिनटां आमी सेक्रेटरीक सांगलें की बाबा मिनिट्स ऑफ द मिटींग प्रिवियस मिटींग वाच जे एजेंडाचेर येता तो वाचिना जालो. कित्याक वाचिना? गेली ती मिटींग जावंकूच नाशिल्ली. 12 तारखेची 12/11 मिटींग जावंकूच नाशिल्ली. आणि ते मिटींगेक जवळ जवळ 85 लॅक्सांची बिलां विदावट रिझोल्युशन पास जाल्ले. सगळ्यात प्रायम मिनिस्टराकय बरयल्लें आसा. आमी होम मिनिस्टराकय बरयल्लें आसा. कितें आमी CMाकय बरयल्लें आसा. आमी गव्हर्नराकय बरयल्लें आसा. आमी सगळ्यांक बरयल्लें आसा. आणि ना जाल्यार मागीर आमी हे डायरेक्टराकच न्हू हे डेरिक वालिस आणि ऑरविल क्लिंटन डायरेक्टराकय आमी कोर्टान वचपाची तयारी हांगा बरयल्ली आसा.
आमी रेलेवंट कोर्टान वयतले आनी हेजेर दाद मागतले, कित्याक फाटले 2 वर्स जाले हो करप्शन करता आनी कांय एक्शन जायना, कोणूच एक्शन घेयना. आमी सांकवाळकार आयज मागो केल्या, जो सांकवाळकाराचेर अन्याय जाता. कळंगुटेचो राखणो देव बाबरेश्वराची जात्रा सुरू. ही जात्रा 7 दीस चलता. संकटात आदार, वेळ प्रसंगाक पावपी म्हूण लोकांची बाबरेश्वराचेर श्रद्धा. आंगवण पुराय जातकूच बाबरेश्वराक केळ्यांचो घड दिवपाची प्रथा. इंग्लीश आसूं जो दुसरे कंट्रीचो आसूं ताका म्हणत इन गोवा बनाना फेस्टिवल म्हणत जाल्यार हिंगासर ते गोंयान आहा जाल्यार हिंगा येता. अशें हे फामाद देवस्थान आयज मुर्ती प्रतिश्ठापना हिंगासर चालू आहा. आमी आशिर्वाद घेवपाक येयल्ले आहा सगळे जाण. आख्खे गांवचो लोक आयज हिंगा येतलो. म्हाका दिसता एटलिस्ट दिसाक 5,000 लोक घेवन वयता. हे येदे व्हडले जे हे आहा ऑटोमॅटिकली देवाचे हितून ब्लेसिंगान इतले लोक एवरीडे हिंगासर जेवन वयता. तेच आमचे कोंगडकार आनी गांवचे सगळ्या लोकांचे भक्ताचे एक स्वप्न आसलें की भव्य दिव्य देवूळ जावचें. तें स्वप्न आयज लोकांचें पुराय जालें आनी त्या निमित्तान आयज आमी मुर्ती हाडल्या. मुर्तीचे आतां स्थापन आहा तेच्या पयलीं आमी कळसाद हें केला. आतां मुर्ती स्थापन चालू आहा. नंतर लगोरी जातलो, मागीर आमची महानैवेद्य जातलो आनी मागीर सांजचें मागीर भजन आसतलें आनी तेच्या प्रमाणे तशें नाटक आसतलें. आणि हो 7 दिसाचो उत्सव जाता. आयच्यान सुरू उत्सव जाता सगळे देवस्थानचे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे आमचे जे देवस्थानचे अध्यक्ष आहात चांगवा आणि त्याची सगळी संपूर्ण टीम कमिटी ह्यांच्यांनी रात दीस काम करून देणगी स्वरूपाच्या नांवान पैसे एकठांय केल्ले आहा, भेटवस्तू घेतलेली आहा. आणि खरेंच ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष आहा आणि बाकी सगळी त्याची टीम आहा खरेंच बरें काम केलं आहा. त्यांचे खरेंच कौतुक करण्यासारखे आहा. ज्याने ज्याने आपल्या खाडीच्या रूपान, मुंगीच्या रूपान, हत्तीच्या रूपान ज्याने ज्याने आमकां मदत करून हे आमचं स्वप्न पूर्ण केला. देवाकडे मागणं करता जसं तो सगळ्यांक पावणारो देव म्हणणार बाबरेश्वर तसंच हे जे पूर्णत्व केला त्यांची तांकांय बी भरपूर तांकां भरपाई त्यांची फावो करची देवाक आणि तेंचे हे सगळं फावो करून काणकोणा पाळोळ्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या घरांक बिबट्याचो भंय. लोकवस्तीत येवन रातच्या वेळार सुण्यांक उखलून व्हेलो. बिबटो सुण्या फाटल्यान धांवता आनी ताका उखलून व्हरतना CCTV फुटेज मेळ्ळ्या. राना खातें म्हणटा तांचे कडेन खंय एकूच पांदरो. लोक फुर्योज. पाळोळ्या दर्यावेळेचेर हांगा स्थानिकांची खूब घरां आसात आनी हांगा हॉटेल्सूय आसात. हांगा ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करतात. हीच जागा आसा हांगच्यान हांगचे यो वच करतात. राती तशें आमी डेली 2-3दां आमी काणकोणच्यान रिपोर्ट केल्लो आसा बिबट्याचो थरार चल्ला काणकोणाक. पूण खंयच्याच सरकारी यंत्रणेन हेजेर अजून सिरियसली एक्शन घेवप जावना. हे फर्स्ट टायम म्हणटा. हय 2 फावट जालीं आतां. बिबटो खंयच्यान येयलो? हिंगसान तो बरें हिंगसान आमच्या हाडले वाट हे आहा न्हू. हिंगसान तो एशी येयला तो हिंग फुडें बसून आसलो कित्याक हिंग ते पावलो आसलें बसून पावल लागलेले आसले. हिंगसान तो तिका एटॅक केलो तिका. हिंगसान तो मागीर तो दिसतो तेका धरून मेळना. तो थिंगसान धांवलो क्रॉस जावन फाटल्यान ते सायडीन आमच्या हाडले रुमाचेर गेलो. ते कॅमेराचेर तेका येयले ते सगळे आनी थिंगसान मागीर तो सामको आमगे हाडल्यान आनी दुसरो कॅमेरा आहा न्हू तिजेर तेणें तेका अटॅक केला आनी लास्ट कॅमेराचेर तो दवरलो तेका. तेंची म्हणणें आसा की हो बिबट्याचो थरार ह्या दिसान चालूच आसा. तेणी फॉरेस्टाक जेन्ना इन्फॉर्म केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां सांगता तेंचे कडेन एकच केज आसा म्हणून. फॉरेस्टान गेलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गुळ्यान गेलो कंप्लेंट दिवपाक. तेन्ना सांगता CD करून दाखय आनी तेंका ते म्हणटा एकू आमकां हें आहा ट्रॅप आहा. ट्रॅप एकाच खंय एकू आहा म्हण सांगता. आनी मागीर ते ऑफिसराक उलयलो हांव तेका नांव म्हाका खबर ना. सर म्हणून सांगिल्लें एटलिस्ट आनी ते हाडले आमगे शेजारी हाडले रामनाथाचे चेडूं. तें सांगिल्लें ते ऑगस्टान ही कंप्लेंट दिल्ली अशी चलता म्हणून हिंगा. कितली जालें रिटर्न कंप्लेन दिल्ली. हय रिटर्न दिलो तेणें दिलो ही. पूण कांय एक्शन घेवन कांय एक्शन घेयलो ना. आमगे डेप्युटी कलेक्टर आसा मधू नार्वेकर हे सामको एक्टीव मनीस तो ताका वचून मेळटा आनी ताकाय सांगता की अशी गजाल जालो आहा. त्या फॉरेस्ट ऑफिसरा वो त्या बायफांकडे आपण ताका ते एक्शन घेवपाक ताका मागता. जेन्ना लोकांचें तर अशें म्हणणें आसा की बिबटो ट्रॅप जावचे पयलीं कोणी मनीस त्या बिबट्याच्या जाळ्यान ट्रॅप जातलो काय कितें म्हणून लोक हांगा भिवन आसात.
स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. डोंगरे गांवच्या फामाद इत्रुजाचो आयज 5वो दीस. शुक्रारा सुरू जाल्ल्या इत्रुजाचे खाशेलेपण म्हळ्यार हांगा जावपी सुवारी वादन. सोमार दीस लालकी जाली. तशेंच ह्या उत्सवा मजगतीं येवपी आयतारा डोंगरेवेल्या क्रिस्तांव भावांचे फेस्त जाता. हिंदू आनी क्रिस्तांव एकठांय येवन व्हडा भक्ती भावान हो उत्सव मनयतात. मंगळारा दीस फांतोडेर सुमार 3 वरांचेर धारगळे एके अँब्युलन्सीक उजो पेटलो. धारगळच्या महाखाजनाच्या पुला लागसार ही घडणूक घडली. पेडणे उजो पालोवपी दळान थंय येवन उजो पालयलो. सावंतवाडीच्यान दुयेंतीक घेवन खंय ही अँब्युलन्स जीएमसीत वयताली. शॉर्ट सर्किट जाला ते चालोवप्याच्या लक्षांत येना फुडें ताणें गाडी कुशीक घेतली आनी दुयेंतीक भायर काडलो. अँब्युलन्स पुराय तरेन लासून काबार. सकाळी उजवाडांक एक इन्सिडंट घडल्या महाकाजन धारगळ हांगा. हे इन्सिडंट अशें आसा की सावंतवाडी महाराष्ट्र हांगांतल्यान एक हॉस्पिटलांतल्यान एक पेशंटाक घेवन बांबोळे शिफ्ट करपाक आशिल्ले आनी त्या एम्ब्युलन्सान डॉक्टर आनी ड्रायव्हर आशिल्ले आनी जेन्ना ही एम्ब्युलन्स जी आसा धारगळ आनी महाकाजन ह्या जाग्यार पावता तेन्ना बॉनेटासून धुंवर येताना दिसलें आनी ड्रायव्हरान सायडीक काडले गाडी. जाल्यार गाडीच्या इंजिनान धूर येताले आनी आग लागले आनी त्याच बरोबर पेशंटाक जे आसा भायर काडपाक आयले आनी तेंच्या जे पेशंटा वांगडा तेंची फॅमिली आशिल्ले तांच्यांनी सोमतेत फायर ब्रिगेडीक फोन केल्या आनी जे गोवा एम्ब्युलन्स आसा ताका 108 कॉल करपाक आयले. त्या वेळार 108 आयले आनी त्या एम्ब्युलन्सान आशिल्ल्या पेशंटाक जीएमसीन शिफ्ट करपाक आयले. पण जे एम्ब्युलन्स महाराष्ट्राचे पासिंग जे एम्ब्युलन्स आशिल्ले तेतून आग लागले आनी मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जालें आनी रस्त्यारूच ते जाळून खाक जाले. इन्सिडंट घडले आनी हे इन्सिडंटान खंयची जिवीत हानी जाल्ले ना. टायमार पेडणे फायर ऑफिसर जे आसा स्टाफ पावले आनी तांच्यांनी जी पेट घेतलेली एम्ब्युलन्स आशिल्ले ताका पालोवपाचे यत्न केले आनी जे पेशंट आशिल्ले पेशंटाक टायमार बांबोळी शिफ्ट करपाक आयले आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा फुडली जी कारवाई जी आसा फायर आनी पोलीस जे आसा करीत आसात. प्रोडक्टा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च मजगतीं पुराय राज्यांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर कार्निवल फेस्टिवल मनयतले. अंदू वर्साच्या कार्निवल महोत्सवा खातीर क्लिवेन मॅथ्यू फर्नांडिसाची किंग मोमो म्हूण निवड जाल्या. किंग मोमो खातीर 4 अर्ज आयिल्ले. तातूंतल्यान बाणावलेच्या क्लिवेनाची निवड जाली. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.